1 म्हयन्यापासून जायना ती. ती कितें जालां, आतां पळय नारवा पिळगांव डिस्ट्रिब्युटरी आसा न्ही, हम्म. तेका आमी 13 तारीख उदक सोडलां. हा. कळ्ळें? सांखळी डिस्ट्रिब्युटरी आहा न्ही, तेची एक ब्रांच ती फुडें हा. नारवा पिळगांव. 13 तारीख आमी तातूंत उदक सोडलां आनी ती आसा ती 10 किलोमिटर्स लेंथ आसा. हम्म. मदीं एक तेका पायपलायन आसा, ती ट्रसाचेर लय केल्ली आसा. हा हा. आनी ती पायपलायन तेका हें आसा, मागीर एक स्कारवाल आसा सकयल एक्सेस उदक जालें जाल्यार सोडपाक. हा हा. आनी त्या स्कारवालाक कॅप मारलेलें आसा सकयल बॉटमाक. हम्म. तें कॅप जें मारला पळय न्ही, तेका ती गॅसकेट आसा ती पळय न्ही, ती रस्ट जावन तेतूंतल्यान तें लिकेज जालें उदक. हा हा हा. पूण तेका लागून जालां. कितलो ड्युरेशन जाला आसतलो तें अशें ना लिकेज? सोडलां आमी 13 तारीख उदक, 14 तारखेकूच येयलां तें. हय, ओके, एकूच दीस म्हणटा तुमी? एकूच दीस. ते 1 म्हयनो बी म्हणटा पळय न्ही, ती सारकी न्ही गजाल. हा हा. एकूच दीस हें जालां म्हणटा एकूच तुमचें? दीस. आनी इमिजिएट आमी कितें तें कळना फुडें काल हें केलां, बंद केलां आनी आयज रिपेर जातलें तें कंप्लीट आनी परत सोडटले आमी उदक.